Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज 3:30-4 सुमार माझो हो प्रणेश नायक आल्दोनचो सरपंच तेजे रेस्टॉरंट आसा ब्लू म्हणून आज तेजे बार बंद आसा त्या कारणान तो फ्रेंडांक घेवन जेवपाक म्हणून हिडन कारणाक गेल्लो. तसो अचानक एक इनोवा येयल्ली दिल्लीचे रजिस्ट्रेशन ते 7 जाणां सुमार आसले गाडयेन. तितूंतले 2 जाणां देंवले पयले आनी भितर सरले कोयते बिते घेवन आनी डायरेक्ट म्हाज्या भावाचेर एटॅक केलो. कांय उलयनासतना विशयना कांयच नासतना तितून त्या एटॅकान प्राणेशान आमच्या भावान सेफ जावपाक म्हणून हात घातलो पळय तोंडाक तेन्ना तितून विजय कारबोडकर म्हणून ह्यो तितून मेन ह्यो आसलो आनी तितून ते उरलेले 5-6 जाणां आसले तितून कोयते बिते घेवन सगळ्यांनी एटॅक केलो ताका. विजय कारबोडकर म्हणून ह्यो मेन हेतून आसलो. एका थंय कोणी धाडले कितें धाडले तितून सारकें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी हेका कसोच सोडपाचो ना कळ्ळें न्ही. हे लॉ सगळे हातीन घेतात हेंचे कशें कितें चल्लां तें कांय कळना हेंकां आमी नाल्यार आमच्या हातीन आमकां लॉ घेवचो पडटलो अशेंच जालें जाल्यार कळ्ळें न्ही. हेंचेर मातशें कितें तें पुलिसांनी घेवचें मागता आनी आमच्या सीएमा कडेन मागता हें कितें चल्लां तें मातशें कमी करचें. तो कांयच तितूनच ना भानगडीन तो सुशागाद आपलो धंदो घेवन बार चलयता. रेस्टॉरंट काय बरें आहा. आल्दोनचो सरपंच तो कोणाच्या वाटेक ना कोणेय विचारचें कोणेय सांगचें केन्नाच कोणाचे लफडेन ना. तो विनाकारण ताका येयला आनी ताका 2-3 जाणांनी कोयत्यांनी मारला आनी 4-5 जाणां गाडयेन आसले. कितें धमकी बिमकी अशी कितें दिला धमकी बिमकी कांयच येयल्लें ना आमकां तेजे कोणाकच कांय जाल्लें ना. पुलीस कंप्लेंट केला इन्वेस्टिगेशन बी सगळें जाल्लें आसा. PI येवन गेला सगळें सांगलां तेणें आमकां सगळें सारकें करून दिता म्हणून पळयता म्हणून सगळें. मार खंय लागला ताका? मार ताका पांयांक लागला हातीक लागला तेजे 3 फ्रॅक्चर आसा. बोट मोडलेलें आसा पांयाचें हाड मोडलेलें आसा आनी रिस्टाक एक फ्रॅक्चर आहा. टोटल 3 फ्रॅक्चर आहा ताका.